हॅलो गुड आफ्टरनून. वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कसे असतात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा इन सेन्स बरी जाता. आता रिकवर जे आसा पण ते जाता. आता तुमकां म्हजो आवाज आणि माझ्या कंडिशन जे आसा पळय तें पळोवन कळत आसलें. तोंड सुद्दां, दोळ्या भितर गेल्या, काळे पडल्या. हे सगळे कंडिशन पळोवन कळत आसलें की हेल्थ जे आसा पळय तें बरें ना अशें म्हणून. तर म्हाजेंच न्ही, म्हणजे तिगांयचें हेल्थ जे आसा पळय तें एट अ टायम म्हणटा तशें बिगडलां. तर आयज आसा मंडे, सोमार आयज. आनीक आमकां न्ही तिगांकूय थंडी म्हळ्यार कशें आयज अशी न्ही, तर फाटले एक 4-5 दीस जाल्यार हेका थंडी आशिल्ली. शिंक्यो, खोकली अशें करत येतालें. सो मेडिसीन घेतलें, ट्रिटमेंट घेतलो. सो तितले अशें फिवर बी येयलो ना तेका, जस्ट थंडी जी आसा पळय ती जाल्ली. मागीर थोडे दिसांनी म्हटल्यार सॅटर्डे कशें न्ही हें जालें, बायक म्हळ्यार तेका 2 दीस पयलीं जाली. फ्रायडे कशें थंडी जाल्ली आनी सॅटर्डेक म्हळ्यार बायक फिवर आयलो. कितें रे माकड दिसता. सॅटर्डे म्हळ्यार बायक फिवर आयलें आनीक सांजचें अशें. सो सॅटर्डे न्ही पळोवया अशें म्हटल्यार ना, मेडिसीन बी घातलें आनी दवरलें. म्हळ्यार काल संडेक बायक खूब फिवर आयलो, बायक खूब जाम जालें. पयर सॅटर्डे सान अशें मातशें हें अशें जावन रातभर खूब हें जालें तेका. मागीर काल दीसभर जाम जालें. आनी काल सकाळच्यान म्हाका सॅटर्डे अशी मातशी थंडी अशी जाल्ली. मागीर तें रातभर जागरण बीन जालें बायक लागून हें. आनी काल सकाळच्यान म्हाका हें जालें, सगळी तकली बिकली जड जावन सामकी फिवर आयिल्ल्या भशेन जावपाक लागलो. आनी मागीर काल संडे कांय ऑप्शन ना बायक डॉक्टरा कडेन व्हरूंक शकता ना हांव वचपाक शकता अशें म्हणलें. आनी मागीर कांय अशें हें करूं ना बायक लागून. आमचें तरी बरें आसा, पण बायक लागून मातशें चड टेंशन की ताका डॉक्टरा कडेन व्हरपाक जाय आशिल्लें न्ही. आनी सारको सॅटर्डेकूच जो आसा पूण तो आयलो ताका फिवर. आनी सॅटर्डे म्हणून अशें सकाळ फुडें जर दनपारां जाल्यार हांव ताका रोखडें व्हरता आशिल्लें. बट सांजचो 5 साडे 5 असो आयलो. तेज्या नंतर म्हळ्यार मेडिसीन घातलें ताका आशिल्लें. मागीर हांवें म्हजे फ्रेंड्स जे आसा पळय तांकां फोन केलो, तेंचे ल्हान बेबी बी आसा तांकां. कित्याक की म्हाजी एज अ मदर म्हणून फर्स्ट हो बायेचो एक्सपिरियन्स फिवराचो. आनी बायक न्ही पयलीं बी फिवर येयल्लो, तुमकां तर खबर आसा. ताका हांव वॅक्सीन सुद्दां पेल्लें सुद्दां फिवराक लागून. सो ताका फर्स्ट टायम फिवर येयलो. आनी ते बी आबूज जाले, आमी बी आबूज जाली. कांय कळत ना कितें करपाचें आनी कितें ना म्हणून. सो हांवें म्हाज्या एक फ्रेंडाक फोन केलो. सो ताणें मागीर म्हाका सांगलें की अशें अशें ताका उदकान पुसून काड, हें कर तें कर अशें म्हणून. तें सगळें केलें काल दीसभर. आनी ओके बरें म्हळ्यार जालें बाय. ताणें म्हाका सांगलें एक फूल डे जो आसा तो फिवर ताका उरतलोच, 2 दीस सुद्दां उरता अशें म्हणून फिवर. कित्याक आतां हो व्हायरल न्ही ताका लागून. सो सारको 24 hours उरलो ताका फिवर. मागीर काल सांजचे 6-7 अशें जाता म्हणल्यार मातशें निवळ येतें. मागीर मातशें अशें हें करपाक लागलें. नाल्यार कांयच ना, बसप ना, न्हिदप ना, कांय ना. खानारूच रावतालें, सकयल दवरल्यार बी रडटालें. मागीर तेजें नाक जें आसा पळय तें पॅक जाल्लें दिसता. सो ताका सकयल घालतकीर त्रास जातालो. सो काडलो कालचो दीस. मागीर म्हाजो एक सबस्क्रायबर आहा ताका हांवें वॉट्सॅपार राती मागीर मॅसेज केली की बायक फिवर येता, तुजे कडेन कितें रेमेडीज कितें आसा काय म्हणून. सो ताणें बी मागीर म्हाका खुबशें अशें सांगलें जोराक लागून, अशें थंडेक लागून अशें केलें. सो ताणें म्हाका तेलाचो बीन हें सांगलें. सो तें काल केलें हांवें. आनी आसा बाय आयज म्हळ्यार कंप्लिटली रिकवर जावना. ताका थंडी आहा, खोकली मारता आनी आंग बी दुखता आसतलें तेजें, तकली बी जड जालें दिसता. अशें बसून बी रावना, न्हिदता. अशें दवरलें सुद्दां न्ही, अशें करून सकयल खेळ म्हणून अशी करून तकली घालता आनी अशी तकली तेकोन रावता जमनीक. नाजाल्यार धर म्हणटा आपल्याक. सो आतां मातशें न्हिदलां तें. न्हाणू बी कांय ना ताका. आतां उठ्ठकीर न्हाणयता. आयज माथ्या वयल्यान न्हाणोवचें ना ताका हांव. केंस बी कित्याक ताजे केंस लांब आहा न्ही ताका लागून खानारूच न्हाणयतलें. ओके. सो मंडे आयज. आतां कशें बशें हो नाशिल्लो सकाळीं. हो गेल्लो काणकोण. सो येयलो हो आतां 11:30 सुमार. सो तेज्या नंतर मागीर हांवें बायक न्हिदयलें बीन आनी रांदपाचें हें केलां. आयज सोमार न्ही, कांय म्हाका जेवपाचें बी मन ना आनी रांदपाचें बी ना. बेजार येता. अशी थंडी बी जाली म्हणटकीर कितें करपाकूच बेजार येता न्ही, खावपाक ना जेवपाक अशें. सो दाखयलें तुमकां आयज जेवणाक आमगेर कांय ना. बेश्टें करपाक जाय म्हणून केलां. म्हाका जेवपाक ना, म्हाका उदोजन जेव म्हणटा. 2 जावपाक येयलीं. हांवें म्हणलें म्हाका जेवपाकूच बेजार येता अशें म्हणून. येतात हांगासर. सो येतात हांगासर दाळ जी आसा पळय ती केल्या, कोथमीर घालून आसता. जस्ट न्ही प्लेन दाळ जी आसा पळय ती केल्या. हें घालून लसूण घातल्या भरपूर अशी आनी दाळ केल्या. कोथमीर इल्ली घालता. आतां बेजार येता. कढीपत्ता बी हाडपाक जायच ना जालें अशें वताक लागून. बायक खिचडी करून दवरल्या, पळोवया. आनी हें हांगासर शीत जें आसा पळय तें केलां. आनी कांयच करिना, शीत आनी दाळूच केल्या आयज. आनी लसूण जें आसा पळय ती भरपूर अशी घालून हांवें दाळ केल्या आयज.
जेवता जाल्यार जेवू म्हणून. बाय कितले दीस जाले म्हळ्यार आतां ताका सॅटर्डेसान जोर येता आनी तेच्या पयलीं ताका त्रास जाताले दिसता. जेयना आसलेलें बीन खिचडी केली, सेरेलॅक केलें, रवो केलो, कांय खावं नाशिल्लें सॅटर्डे. संडेक तर काल कांयच खावना ताणें. राती ताका हांवें इल्लें सेरेलॅक लायिल्लें जबरदस्ती. मागीर हें जबरदस्ती बी करूं यें दिसता. उलटी केल्या भशेन वॅक वॅक करता पळय जबरदस्ती करता. सो 2च चमचे खाल्ले ताणें, कांय ना. आतां सकाळीं ताका हांवें रवो केल्लो, शिरो टायप असो मातसो पातळ असो. सो तो 2 चमचे कितले खाले आनी ना. बोम पिता घातले जाल्यार आनी कांय ना. उदक बिदक कांय पिना, ताळो दुखता दिसता. सो खिचडी करून दवरल्या, पळोवया जेवता जाल्यार. आनी म्हाका तर तोंड बी कोडू जाल्ल्या भशेन जाल्यार कांय तशें खावपाचें करपाचें मनच ना. आनी वत पळया भायर कितें तें. हांव कढीपत्ता सुद्दां हाडपाक वचूना दाळीक घालपाक, बेजार येता म्हणून. थंय त्या सायडीक वचूं जाय वताक, पूण तकली आनी जड जाता. सा तकली बी जड जाल्या. आतां मातशें शावर बी घेवना, आजून शावर बी घेता आनी जेवपाक नाका, न्हिदता. काल मागीर राती लेट अशें 7 नंतर मागीर डॉक्टरा कडेन वचून आयलें. डॉक्टरा कडेन म्हळ्यार हेणें तो एज अ फ्रेंड डॉक्टर. सो ताका फोन केलो हेणें की अशें आमी तिगाय बरें ना म्हणून. मागीर तो म्हणपाक लागलो यो अशें म्हणून. यो म्हणटकीर एक्चुली संडे तेजें क्लिनीक बंद आसता संडे, बट आमच्या खातीर ओपन केन्नाय. सो मागीर 7 सुमार गेली तिगाय बायकूय घेवन गेली, कोणा फुड्यान दवरली. एका आनी म्हाका दोगांकूय मेडिसीन दिली, इंजेक्शन बीन, आनी आयली. आयज एक्चुली बायक डॉक्टरा कडेन व्हरपा आशिल्ली. म्हणल्यार आमची पिडियट्रिशन म्हणजे बायेची जी पिडियट्रिशन आसा पळय तें तुमकां लास्ट टायम सांगलें पळय हांवें, ती आवट ऑफ स्टेशन आहा, वॅकेशनाक गेल्या. सो ती फाल्यां येवपाची म्हणून बी म्हाका चड हें. मागीर आयज मातशें बाय ओके आसा न्ही, सो ताका लागून आसूं म्हटलें फाल्यां येतली न्ही ती, फाल्यां घेवन या अशें म्हणून. आनी आसा तिणें सांगलां तिची एमर्जन्सी ती ना जाल्यार खंयचे हितून डॉक्टरा कडेन व्हरपा तें बी सगळें तिचें हें आसा. बट आसूं म्हटलें बाय मातशें ओके अशें आसा न्ही, फिवर देंवला, थंडी आसा, तकली बी जड जाल्या तेजी, बट आसूं म्हटलें फाल्यां व्हरतलें अशें म्हणत. फाल्यां वचपाक जाय डॉक्टरा कडेन. त्या पयलीं आमी बरीं जावपाक जाय ना. आमी बरीं जायना जाल्यार तें जावचें ना न्ही बरें. आमकां इन्फेक्शन आसा जाल्यार ताका लागून. ओके आनी वत पळया कसलें तें रगरगाचें सामकें. आनी हें न्ही अशें करून वत, पावस, दमटी हें तें करून करून न्ही हेल्थ जें आसा पळय तें चड बिगडटा लोकांचें. सो कोण म्हणटा ती म्हाका थंडी आयल्या, म्हाका जोर येयला करीत रावता. सो वता आतां बाय पळयता हें कितें कर, उठ्ठा जाल्यार ना हांवूय बी शावर घेता. आनी हेका आतां हांगासर म्हाजें पार्सल येयल्लें तशेंच आसा. काल काय केन्ना येयल्लें पार्सल हेंच करपा सॅटर्डे दिसता, ओपनूच करूं नाशिल्लें. सो हें न्ही हांवें हांगासर एक मिनी फॅन मागयला. हें पळयात बरो आसा. केन्नासान घेतलें म्हणून आशिल्लें. 3 स्पीड आहा हेका, तुमकां जाय जाल्यार लिंक दिता. मस्त वारो बीन जो आसा तो बरो येता वारो. कलर ऑप्शन्स खूब आहा. हांवें न्ही एक्चुली स्काय ब्लू न्ही ग्रे आनी पिंक कॉम्बिनेशनाचो हें केल्लो, ऑर्डर केल्लो. हांगासर आसा तेंचे कलर्स. सो ग्रे आनी हो बेबी पिंक जो आसा पळय तो ऑर्डर केल्लो, बट हो आयलो म्हाका ओके बरें आसा. मिशोचेर घेतला जस्ट अशेंच. हे एक दीस हेजेर इंस्टाचेर म्हाका दाखोवपा लागले मिशोचेर अवेलेबल आसा म्हणून. घेवया म्हटलें. आतां गरमी तर जाली, बट खंयी वता तेन्ना बायक बी लागून बऱ्या पडटा न्ही, खंय गेलें म्हणटकीर रश बी आसलो की. आनी ताका न्ही हो असो स्टँड आसा, तुमी न्ही हो असो खंय रे तो असो करून घालून न्ही हो असो दवरुपाक बी शकता, उबो उरता. आनी बायेच्या हेका लागून न्ही हांवें हें ऑर्डर केल्ली हँगल्स भुरग्याची. तिवूय बीन आसा हांगासर, बट बरी येवना क्वॉलिटी जी आसा पळय न्हू ती. म्हाजे कडेन आसा ती क्वॉलिटी तुमकां दाखयता हांव. आनी ही क्वॉलिटी बरी येयना, बट म्हाका येना अर्जंट बेजीस जायी म्हणल्यार आतां रिटर्न बी करपाक शकना की म्हाका जायी अर्जंटली. ताका लागून क्वॉलिटी सामकी बकवास आयल्या. आनी हें हांवें मिशोचेर घेवना, हें हांवें फ्लिपकार्टाचेर घेतलां. लास्ट टायम मी फ्लिपकार्टाचेरच घेतलेले 2 फावटी, तेन्ना दोनी फावटी बरी येयल्ली. आतां ही बरी येयना. ओके सो टायम पळोवपाक तुमी शकता हांगासर 2:15 जावपाक गेली. हो शावर घेता, हांव वयता शावर घेता, मागीर बाय उठलें की मेळटा तुमकां. ओके हेंवूय सगळें काडून दवरिता. गूड इवनींग. सांजची आय थिंक 6:15 समथींग जाल्या. आनी ही हांगासर च्या जी आसा पळय ती करपाक दवरल्या हांवें. आतां तुमी म्हणटली इतली च्या काय म्हणून, तर हय ब्लॅक टी आलें घालून च्या जी आसा पळय ती करता. आनी हे दिसा हेच आमचे ब्लॅक टीज आनी प्लस अशें करून आलें घालून आनी कितें तशीच फक्त आलें पयलीं जें आसा पळय तें घालून शिजयता. आनी हो पळयात पसारो. एक्चुली न्ही दनपारां बीन न्ही हांव हें सगळें काडटालें जेवण जालें की, बट आयज कंडिशनच नाशिल्लें. बेजार येता घालपाक आनी काडपाक दिसा 4 खेपे. म्हण तशेंच दवरलां. आतां उठ्ठकीर ताका जायत न्ही परत, ताका लागून. कपडे आशिल्ले थोडे न्ही
सकाळी मशीन लायल्ले. सो इतले सगळे कपडे मशिनान घालून काडल्या. ते आसा घडी करपाचे. आत्ता हो घेवन येयला. आणि टायम 6:30 जावपायली. 6:15 सुद्दां न्ही हो पळयात. 6:30 5 मिनटां आसा. आणि भायर न्ही अजून उजवाड हाय दिसांक लेट जाता. खंय रे कितें म्हणटा. बायले कपडे सुकल्यात. उठला बाय उठला. ते गंजण इल्या हाडून दिता. बेजार येता वचपा भायर. आनी सो ह्या दिसांक न्ही 7 जाले तरीकय न्ही उजवाड आसता न्ही रे. 7 7:15 जाले तरीकय. हय हांव पावलो थंय. आनी हे पळयात हांगासर न्ही आयज सकाळींच पळयलें हांवें. म्हाज्या न्ही एका झाडांक मुयो लागल्या. आय थिंक बेत हांगासर भायल्यान तुमकां दिसता आसतलें. लायनीन सगळे देंवतात. हांगा मुयो लागल्या मरे वयल्या झाडांक बीन. आमचो पोतेर आयलो. आयज नाका आमकां. काल ना रे बाबा. काल पाव घेतलेलो तश्शे आहा. कोणीच खालें ना. ते आतां उडोवपा जाय. सो गंजण इलें घालता चायेक न्ही. काल आनी पयर 2 दिसा सांजचो न्ही कसाय केलो. च्या बी करून सगळे घालून गंजण तुळशीची पानां आनी हें कितें काय म्हटल्यार गडगड मारता. त्या सायडीच्यान काळोख केला. ह्या सायडीच्यान काळोख केला. सगळे कोथमीर बिथमीर घालून केल्ली. आयज फक्त गंजण घालून च्या करता. हांवें आयज 4 दीस हांवें ती मातशी एक्स्ट्राच दवरल्या. कित्याक तुमकां ती बरी अशी गंजण आनी आलें घातलेली अशी 2 ग्लास तरी पिवपाक जाय. खटखटीत सारकी ताळ्याक लागून. ओके हो आयलो भायर. च्या शिजता. आनी म्हाजो धेडलो उठलो. देडा येयलो. आमचो देदा येयलो. आनी पावसाक लागून न्ही भायर वारें मारता. पावस येता दिसता न्ही. अरे आत्ता आमी भायर गेले तेन्ना बरें आशिल्लें मरे. हय न्ही. आत्ता जस्ट 2 मिनटां पयलीं भायर येयल्लें पळय तेन्ना तुमकां दाखयल्लें. कितलें क्लीन आशिल्लें पळय. थंय सायडीच्यान मातसो काळोख जाल्लो. बाबा आतां पळयात कितलो ह्या सायडीन सगळ्या काळोख जाला. आनी वारो जो आसा पळय न्हय तोवूय बी सुटला. वारो मारता. आनी अशें करून वेदर जो आसा पळय न्हू रोखड्या रोखडो चेंज जाता. ताकाच लागून हेल्थ जो आसा पळय तो बिगडटा. तो सगळीच म्हणटा थंडी जर म्हणून. ही पळयात हांगासर म्हाजी च्या येता रे भायर रेडी आसा. लायट गेली आमची. वारो मारलो न्ही. मातसो वारो मारल्यार पुरो तांकां निमीत. आनी ही दोगां पळयात हांगासर लायट काडपाक भायर बसला. आनी हेका हांवें म्हणटा कांदा भजी बी कितें घेवन येया रे. 2-3 दीस जालें जेवण बिवण कांय सारकें वचच ना अशें. समोसा घेवन ते बी 4-4. आनी भायर लोकांले नाल्ल चुट्टा पिराडे सगळें पडटा. हेका पळय हे जाण आपणा हाडलो म्हणून. आमी पावस येतलो म्हणून कितलो टायम पावसाचो वाट पळयलो. म्हणल्यार पावस काय येयलोच ना. फायनली भायर वेदर जो आसा पळय तो असो जाला. वयर सगळें तांबडे तांबडे अशें जाला. त्या सायडीच्यान मातसो वाऱ्यान गेलो पावस सगळो. आनी हे पळयात आमगेले दोगांय. हांव इतलो वेळ पासय मारले घेवन. आतां म्हणल्यार पुरो म्हाजे पांय दुखले. मागीर आंग परत दुखलें आनी फिवर येतलो न्ही. हेका म्हणटा तूं 1-4 पासय मार मागीर घेवन यो म्हणटा हेका. हांगा स्ट्रोलरान बसलेले न्ही ते. आतां तो स्ट्रोलर धुवपाचो न्ही व्हर. भायर व्हेलो म्हणटकीर आमी कितें करता नळार सावन समज 4 टायर हें करता पुसयता आनी हाडटा मागीर भितर. ओके सो ही भोंवता पासय मारता. हांव वता. म्हजी आयदनां बी आसा धुवपाची. कपडे आसा भायचे भितर व्हरपाक जाय भितरल्यार. आनी हे कपडे घडी करपाक जाय. सगळीं कामां आसा. मागीर रात जालें की ना मागीर बेजार येतलो. सो ताका लागून आतां सगळें करून घेता पयलीं. ओके सो दाळ केल्ली सकाळीं म्हळ्यार दनपारां जेवपाक.
आता कितें पळोवपाक जाय पाव बी घेवना खावपाक बेजार येता चपाती करना बेश्टे कितें तरी भाकरी बी कितें करता आनी भाजी बी कितें पळोवया कशें कितें तें ओके. सो त्याच्या पयलीं हो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडला लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय 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 नानी बाय बाय नानी शी यू कर कशें पडवला पळय भितर उग्गी. तो बेल्ट घातलो की ना ताका मातशें अस्कट जाता मागीर तश्शें रावता कशें आसा पळय तश्शें. ना जाल्यार बेल्ट ना जाल्यार मातशें हेवटेन तेवटेन हें करता न्हू रे.